हांव बाबूश आमच्या मिनिस्टरा कडेन हांव गेल्लो आमच्या लोकांक दिवाळीचे घेवन की जाता तितले बेगीन जे शेतकारी आहात तेंच्या नांवार ती शेतां ना, खरे अशे ओनर तेच आहा पण ती नांवां तेंच्या नांवार ना, ह्या कारणाक लागून मामलेदाराकय तेणें आपयल्लो बाबू सरान आनी ते सगळ्या लोकांक घेवन गेल्लो. इवन मानशेचें उदक सुद्दां रस्त्यार पावता, मानशेचें उदक ते भितर घेता तेय ते देंवयना, ह्या कारणाक लागून गेल्लो. पण बाबू सरान खूब हेल्प केल्लो आसा आनी तेणी डायरेक्ट ऑर्डरी दिल्ली आसा जे जे ताबडतोब कितें आसा तितून लक्ष घालचें केल्ली आसा. ती बांद सारके बरे बांदलेले आसा तरी सुद्दां थोडे मानशेकार एकटेच अशे थोडे मानशेकार अशे आहा की आपल्या फायद्याक लागून 100-200 लोकांच्या फार्मराचो तितून सारको त्रास जाता, कारण तेंची वाऱ्यां लायिल्लीं आसता, शेतां लायिल्लीं आसता, ही सगळी भरून उरता. सो मानशेकार तुका खबर आहा ते मानशेकार एकट्याक लागून 200 लोकांक त्रास करून कशा पद्दतीन थंय काम करतात तुमकां पयलीं खबर आहा. पण आयज बाबूशान सांगलेलें आसा, इवन मामलेदाराक आनी बाकीचे सगळे ऑर्डर दिले की इमिडिएटली आयचे आयज वचून तुमी तें एक्शन घेवचें. लिस्ट आतां ऑलरेडी आमी काडला आनी थोडे फायले केला. तुका एक्झॅक्ट फिगर कितें आसा पळय तो हांव तेंचे कडल्या लोकां कडेन आमचे जे शेतकरी भाव म्हाजे आसा भाव तेंचे सगळे घेवन हांव तुमकां तुमच्या पर्यंत पावयता मागीर. ओके. आयजूय हांव सीएमा कडेन वयतलो. आतां हांव 4:30 आनी टायम मागला सीएमाचो, आयज वयतलो. सो आयजूय थोडे मतदारसंघातल्या आमच्या लोकांक घेवन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन वचून चर्चा करतलो. ती थोडीशी कामां बाकीची थोडी आमचे रोड्स बी थोडे उरल्या तेच्या बद्दल आज चर्चा आसा आमची. त्याच बरोबर आमचो ओव्हरब्रिज जो धांवजे आहा तेजें आमी ऑलरेडी काम सुरू केला, फक्त आमी बंद केल्लो रोड तांकां पर्याय रोड म्हूण खंय तरी वाट सोदता एक आमी, कारण थंय लोकांक त्रास जावचे न्हू ह्या खातीर रोड पळयता म्हूण आमी बंद केलो ना, पण काम फूल फ्लॅश चालू केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे कुमारजो ब्रिज जो मेन ब्रिज आमचो कुमारजो कनेक्टिंग एक ब्रिज आहा, त्याच बरोबर आमचो शांतिस्तीव ब्रिज हेजेरय आमी ह्या येता ते 4 दिसां भितर काम सुरू करतले, कारण ते ऑलरेडी टेंडर कडून पासय जाल्ले आसा. तुका फिगर हांव म्हाजे कडेन सद्याक एट प्रेझेंट ना, पण आमी ऑलरेडी काडून सगळ्या मुख्यमंत्र्यान आमकां दिल्ले आसा. मुख्यमंत्री सदांच आमच्या बरोबर खूब सपोर्ट करता.